नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी एका खाशेल्या कार्यावळीन तुमच्या मुखार हांव आसा आणि आयज जशें सकाळच्यान तुमी पळयता आसतले स्टुडंटाचेर सुद्दां की जायत्या प्रोग्रामांनी अशा एका लिडरा बद्दल आमी उलयता जाणी फक्त आपल्या मतदारसंघा पुरतें न्ही जाल्यार पुराय गोंय कशें फुडें सरपाक शकता हाजे बद्दल विचार केलो, हाजे बद्दल विचार करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान खुबशीं कामां ताजी आमकां पळोवपाक मेळटा. एज अ मिनिस्टर म्हाका दिसता 11 म्हयने जाले आनी ह्या 11 म्हयन्यान ताजे कडेन जे पोर्टफोलियो आसा ताका कितलो जस्टीस दिवप आनी तो कसो फुडें काडप हाजे बद्दल चड विचार करता आसतनाच ह्या समाजान काम करता. ते म्हळ्यार मिनिस्टर मायकल लोबो हांचो आयज वाडदीस आसा. तशेंच क्रांती दीस आसल्या कारणान एक बरो दीस आनी आमच्या गोंयकारां खातीर एक खूब उर्बे भरीत दीस. ह्या दिसा ताजो वाडदीस मनयतना आमकां सगळ्यांक खूब उमेद जातात, पूण कांय व्यक्ती आसा जांच्या खातीर मायकल सरान सुद्दां खुबश्यो गजाली आमी पळयता समाजा खातीर करतात. अशा कांय व्यक्तीं बरोबर आमी आसात जांच्यांनी ह्या समाजा खातीरूय खूब कितें केलें आनी तांची कितें मतां आसा मायकल सरा बद्दल आनी तांचे विशयज आमी घेवपाक हांगासर आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर आसा रोहन हरमलकर. रोहन बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयलीं विशेश तुमचे मायकल सरा बद्दल. सराक आयज बड्डेची म्हणूनच परबीं हांव सराक म्हणूंक सोदता विश यू हॅपी बड्डे सर. तशेंच तुमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक म्हणून आयज बड्डेची परबीं. आनी सर एक असो मनीस जावन आसा की तेजे कडेन गरीबांतलो गरीब सुद्दां गेलो जाल्यार तो तांकां कोणाक ना म्हणना. तशेंच श्रीमंतांतलो श्रीमंत सुद्दां गेलो तांकांय तो ना म्हणना. आनी जायते बारीक बिजनस करतल्यांक ताणें जायते लोकांक हेल्प केला. जशेंच आरपोरा पयलीं एक कांय डेवलपमेंट नासलें आनी सर एक मिनिस्टर जायना फुडें आनी पयलीं आमदार आसतना सुद्दां ताणें जायते रोड वायंडींग करून लोकांक थोडी लोकांची शेतां थोडे वायंडिंगाक वयता ते जागे तांकां कमिटमेंट करून तांकां बरीं शॉपां बांदून दिवन बऱ्यो शेडी घालून दिवन अश्यो खंयच्याच मिनिस्टरान करूंक ना. तशेंच सरान मायकल सरान खूब जाणांक हेल्प केल्या. जशेंच बारीक बारीक रोस आमलेटीचे गाडे, जशें कोण नुस्तें विकतल्याक तेजे कडेन दारान दर वचत सर आपूण हो धंदो करता आपल्याक मातसो पळय, तो रोखडो वॉर्ड मेंबरांक फोन मारून सांगता तेजें मातशें काम करून दी म्हणून. आनी तो कोणाक केन्ना ना म्हणूंक नको. आनी आमकां सुद्दां तेणें, हांव कुमारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक BJPचो कार्यकर्तो आनी पूण म्हाजे पयलींच्यानूच सगळो बिजनस ह्या वाटेन. ताका लागून आमकां सुद्दां तेणें बिजनसान खूब हेल्प केल्लो आहा. सर हें काम आहा मातशें जायना तर केन्नाच तेणें ना म्हणूंक ना. आमकां खूब गोश्टीन तेणें सरपंचाक एका तेका फोन मारून कामां आमची केल्लेलीं आसा. हांव ताका आयज बड्डेच्या निमतान तश्योच आमच्यो आरपोरच्यो पंचायत, कालांगूटची पंचायत सगळी तेज्या वांगडा एक आसा आनी तो सगळ्यांक घेवन काम करता, बऱ्या हितून काम करता. ताका लागून की लोक ताका खूब मानता. जशे आरपोरचे, कालांगूटचे तशेंच भायल्या वाड्या वयले लोक. तसोच आमचो एक सांगोळडेचो सरपंच अविनाश नायक, तेंची तेणें खूब बारीक बारीक कामां केल्लेलीं आसा आनी तेणें तांकां आश्वासन दिल्लेलें आहा की आपूण तुजीं कामां करून दितलो म्हणून. तशेंच आनीक जायते अशे दुसरे पंचायतीचे मनीस येता हेजे कडेन, सर हें काम जावना मातशें पळय. तो डायरेक्ट सांगता की अमक्याक वचोन मेळ म्हणून. तेज्या नांवानूच भियोनूच कामां जाता आनी ऑफिसर सुद्दां तेजें उतर ना म्हणना आनी तेजी बरीं कामां करता. आनी बार्देसान ताका एक बरो वॅल्यू आहा. आनी हेज्यालो एक डायमेनीक लिडर म्हाका दिसता बार्देसान कोण ना आयचे तारखेन. होच आसा आनी फुडें होच आसतलो. एक गोश्ट तुवें म्हळें की यू आर फ्रॉम कुमारजुवा. सो एक गोश्ट आमी सदांच पळयता की कुमारजुवा किंवा काणकोण ते पेडण्या पर्यंत सगळे लोक मायकलाक वळखता. दॅट इज सेल्फ सेज की ही इज नॉट जस्ट अ लिडर ऑफ मासेस. कारण आख्ख्या गोंय ताका एज अ लिडर म्हणून पळयता आसतना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कसो कितें पळयता तूं? म्हळ्यार प्रत्येक गोंयचो खंयच्याय वाड्यावयलो खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस ताजे कडेन पावता हेका लागून की तेजो नेचर सगळो लोक जाणा.
आनी मनशाक नेचर वळखूंक टायम लागना. कोण खरीच कामां जाता म्हणून काणकोणच्या पोतान या बिचोलच्या पोतान सुद्दां तेजे कडेन हेका लागून येता की खरोच तो बरो मनीस आनी ताका की दुसऱ्याक फोन मारून ताका सांगूंक नाका की बाबा तूं ताका वच न्ही म्हणून. तो डायरेक्ट फोन मारता आनी म्हणटा की आपूण मायकल लोबो उलयता, हेजें काम कर, आनी तेजे उतराक काम जाता म्हणून ताका लोक रिस्पेक्ट दिता. आनी त्या रिस्पेक्टान की लोकांक अशी सगळ्यांक आशा आसता की आपलें काम जावचें म्हणून, त्या आशेन लोक तेजे कडेन येता आनी तो तशी कामां करता. सो एक गोश्ट आतां हे पर्सनल कनेक्ट आसा तो आसात ताजो. दुसरी गोश्ट लोक मानपाचें कारण आसता की एक डेव्हलपमेंटल वर्क, एक विजन दवरप आपल्या वाड्याक, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक, आपल्या गोंयाक, आपल्या भारता खातीर. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान मायकल तुमी कशें कितें पळयता? कारण आमी ताची कामां फॉर लास्ट फ्रॉम 2012 ते आतां पर्यंत खुबशीं कामां ताजी पळयल्लेली आसा. हाव यू लूक ऑन दीस टायप ऑफ सीन? कामां म्हटल्यार तेणेन खूब अशीं कामां केल्लेलीं आसा जी कोणी कामां करूंक ना पळय तशीं कामां केल्यांनी. रोड वायंडींग, रस्त्याची कामां, ट्रान्सफॉर्मर, तशें हेज्यो फॅसिलिटी, पार्किंग फॅसिलिटी. आमच्या कालांगुटानूच कांदोलीम की जायते पार्किंगेक त्रास जाताले, येदे व्हडले पार्किंग लॉट नासले, ते आयज जाला फक्त मायकलाक लागून. आनी बेस्ट पार्किंग जाल्लेलें आहा आनी खरीच तेणें बरी एरिया डेवलप केल्लेली आसा कालांगूट जावं कांदोलीम. आनी जे रस्ते आयज बसून कोण करूंक पावलो ना ते रस्ते मायकलान केले. आनी अशे रस्ते जावपाक लागून आनी अशी डेवलप जावपाक लागून की असलो लिडर जाय आनी असल्याच लिडरांक हाडूंक जाय. एक गोश्ट आमी आयज काल पळयता की फेसबूक किंवा सोशल मिडिया म्हणटा कांय जो ग्रूप आसता किंवा कांय लोक आसता जे क्रिटिसायज करपाकूच फक्त फुडें येता आनी खरें कितें तथ्य कितें हें पळयनात. अशा लोकां खातीर कितें मॅसेज आसतली? सगळ्याक आपूण वयर सरोंक जाय म्हणून सगळ्याक आशा आसता. ताका एक आशा नासली, ताका लोकांनी निवडून हाडलो आनी लोकांनी ताका भरपूर सपोर्ट दिलो. आयज तो ते एरियेचो राजा. आनी थोडे बारीक उडक्यो मारपी खूब जाण आसता पूण उडकी मारली म्हणून जायना. ती उडकी मारता ती सारकी आपले स्ट्रेंथ पळोवन घट करूनच उडकी मारूंक जाय. तशें तो आपूण कितें करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतता आनी करता. म्हणून तो स्वताचेर आनी स्वता कॉन्फिडन्साचेर तो कमिटमेंट करता. आनी तो कोण येयले सुद्दां तेजे कडेन की तूं मायकल अशें करता तशें करता की म्हण तो केन्ना ना हो वायट हो जायना, बेजार जायना. तो आयकता ओगी रावता पूण फायनली काम तोच करता. हे उडक्यो मारतले खूब लोक आहा. सदांच मेळटा बट काम करप भरपूर गरजेचें आसा. म्हाका दिसता एक लास्ट मॅसेज गोंयकारां खातीर तुमची आनी अबावट तुमी म्हाका दिसता बिजनसानूच आसा. हय, आमी बिजनसांत आतांच न्यूली पार्टीक जॉयन जाल्लेलो आहा. कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिल्ला पंचायतीक इंडिपेंडंट फॉर्म भरलेले. त्या पार्टीक सपोर्ट करून की आयज आमची पार्टी व्हडली पार्टी जावन आसा, रुलिंगान आसा आनी असले पार्टी वांगडा रावन काम करूंक जाय. स्वता आपलें चिंतलें म्हणून जायना की लोकांची कामां जावंक जाय. तशेंच हांवें म्हाज्या मतसंघातान की आमची गांवच्या लोकांची कामां जातली म्हणून आनी फेरीबोटीचे बीन इश्यू आहा जायते ते सॉल्व करपाक लागून हांव हितून भितून सरलेलो आहा. आनी आयज मायकल म्हाजो फ्रेंड, सर म्हाजो फ्रेंड आनी आमी एक बिजनस लायनीन आमकां मदत करता. पूण अशी गजाल सांगूंक अशी दिसता की तेजे असले लिडर जाय. तेजे असले लिडर जायत जाल्यारूच डेवलप जातले, जायते इश्यू सॉल्व जातले, आमचे गोंयाची ब्युटी वाडटली. म्हाका अशें दिसता की सराक जर एक ट्युरिजम जर दीत मिनिस्ट्री जाल्यार सर जन्नत करून उडयतलो. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की जेन्ना कोणी पळोवना गोंयाक कशें आयज सारकें गोंया अशें आसा, एक जर ताका पोर्टफोलियो तो मेळत म्हाका जाल्यार अशें दिसता
की तो म्हाका दिसता लंडन करून सोडटलो. हांव अविनाश नायक, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत सांगोळडा. आयज इज अ ग्रेट डे कित्याक आयज ताचो बर्थडे. हांव ताका सगळ्यांत पयलीं विश करतां. मायकल लोबो इज अ हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड हॅपी बर्थडे सर. आनी तेणी जे गोंयान जे आयज जो मिनिस्टर जावन गार्बेज मिनिस्टर जावं जो पोर्ट एंड मिनिस्टर आहा तेणे जी इतली कामां जितले फ्रांस लोकांचे आनी जे हे आमचे कलांगुटान जे डेवलपमेंट जे तेणी केलां हेच्या पयलीं खंयचोय MLA जावन करूंक ना आनी हेच्या फुडें करचो ना. हें जे मायकल लोबोन सिद्ध करून दाखयल्या. जे रोड वायडनींग जें आसा कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हांव ताका देवा कडेन सदींच अशीच आर्गां घालतां की देवान ताका अशेंच लायफ दिवचें. बर्थडेची बरीच उनुनीत पोरबी दिता आनी ताका लायफान फुडें अशीच सक्सेस दिवन तेणी आपणाचें कार्य लोकां खातीर सदांच राबोवचें. एक्चुली गोंयचो आमचो तो मिनिस्टर आहा, पूण जे मिनिस्टर जावच्या पयलीं पासून मायकलान जे सरावंडींग जे एरिया जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो खंयचोय जो सरपंच जावं जो मेंबर जावं कोणीय वचत तेजें 100% काम तेणी केल्लें आसा. तो केन्नाच परतून धाडिना वॉट एवर इट इज. प्रसाद अर्जुन शिरोडकर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय लायक टू विश हिम आज सराचो बर्थडे. ऑल माय गुड विशीस अँड व्हेरी व्हेरी वॉर्म हॅपी बर्थडे टू यू सर. ओके. अशें आयकलां की तुमी सराक बरे म्हणजे सारके क्लोज आसा, वळखता, तांचें कामूय पळयलां. अकॉर्डिंग म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी कशें कितें पळयता कलंगूट आनी मायकल? मायकलाक हांव गेली ऑलमोस्ट 15 ते 16 वर्सां वळखता. बिकॉज आय एम फ्रॉम कलंगूट ओनली. आनी तो MLA जावच्या पयलीं पासून तो म्हजो क्लोज फ्रेंड. तेन्ना पासून ताका वळखता. सो जे तेचे पळय एक डेव्हलपमेंट जाला ताचें ओन व्यक्तिमत्व म्हणून सुद्दां आनी जे तेणी गांवाचें सुद्दां पळय डेव्हलपमेंट केलां ताचे म्हणजे ताका उतरां ना सांगपाचीं म्हटल्यार. आमचे कलंगूट आज मायकल MLA जावन अरावंड म्हाका दिसता आयज 8 वर्सां जालीं. पूण जे डेव्हलपमेंट पळय ताणें केलां न्हू ते इट्स रिमार्केबल. तुमी कलंगूटची बीच घेया, त्या बिचार देंवतना जी स्टेप्स आसा ती घेया, जावं तुमी कांदोळे बीच पळया, जावं अडफड्या पळया, जे रोड्स केल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें डेव्हलप केला. इट इज फिनॉमिनल. एकदम बरे तरेन केल्लें आसा. आनी असो मनीस म्हणजे कोणूय वचूं ताच्या दारार तो केन्नाच ताका ना अशें म्हणना. तेजें कसलेंय काम आसूं न्हू ताचे कडेन हांव सदांच कोण म्हाज्या फ्रेंडांक पासून सांगता, गांवच्या खुबश्या लोकांकूय सांगता, तुमी हाका ताका घेवन ताचे कडेन वचूं नाका, डायरेक्ट वचा. ताचे कडेन तर डायरेक्ट गेलो तो तुजें काम केलेंच म्हणून समजपाचें अशें. सो गांवांतल्या लोकां कडेन उलयतालो हांव, एक बरो कनेक्ट आसा किंवा लोक अप्रोच जाताना सुद्दां तुवें म्हटलें तशें डायरेक्ट वचप उलोवप ही बरी गोश्ट आसा. सो एक अप्रोच किंवा एक कनेक्शन म्हणजे एक लिडर आनी गांवाचें कनेक्शन आसता पळय तें कशें कितें आसा? मायकल हो एक गरिबांसून वयर सरलेलो मनीस. ताका खबर आसा की एका रुपयाचो व्हॅल्यू कितें पळय तो. कित्याक म्हाका तेजे पास्टूय खबर आसा आनी आज तो खंय आसा तोय खबर आसा. सो ज्या मनशाक एक रुपयाचो व्हॅल्यू खबर आसता, 1 रुपया जावं 100 रुपया जोडपाक कितलो कश्ट लागता तें खबर आसता, तो असो एक रायट मनीस की आमच्या गांवचो MLA. आज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आजच्या सिट्युएशनान मायकल लोबोक कोण कलंगूटान डिफीट करूंक शकता असो. आयज पुराय गोंय ताका वळखता आनी पुराय गोंयाक दिसता की असो MLA आमचे कडेन आसपाक जाय. ताजे लिडर म्हणून ताका पुराय गोंय पळयता. मायकलाची कॅपेसिटी कलंगूट पुरती ना, ताजी गोंय पुरती किंवा गोंया भायर सुद्दां ताका लोक वळखतात, पळयतात. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें कितें पळयता पुराय गोंय ताका लिडर म्हणून सद्या आपणावपाक सोदता? ऑफकोर्स आमच्या आख्ख्या गोंयचें नेतृत्व करपाचें ताचे कडेन ती कुवत आसा. ही कॅन डेफिनेटली डू इट. आनी आजुनूय आमी केन्ना मेळटा तेन्ना आमी ताका म्हणटा, म्हजो डॅडी ताचो सारको क्लोज आशिल्लो, रिसंटली एक्सपायर जाला. सो डॅडी ताका सदांच म्हणटालो तुका एक आपल्याक CM म्हणून पळोवपाची इच्छा आसा म्हणून. तशी आमची इच्छा आसा की मायकल सराक एक तुका गोंयचो CM म्हणून पळोवपाची इच्छा आसा. आनी ही कॅन डेफिनेटली डू इट. एंड आय थिंक आमची सगल्यांची गूड विशीस, सगल्यांचें जेणी तें काम तेणी केलां एक सामान्य बारीक मनशा कडेन जो तो पावला आनी तेंच्यो ज्यो गूड विशीस आसता न्हू त्यो खंय वचना. असो एक दीस येतलो ज्या दिसा तूं मायकल सर आमी गोंयचो CM म्हणून पळयतले. संदीप हजरकर, सुकूर पंचायत सरपंच.
पयलें म्हटल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर पोर्ट RDA आनी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हाजो फ्रेंड श्री मायकल लोबोक हांव काळजासून हॅपी बर्थडे म्हणटा. मायकलाचें बरें लागलें म्हाका कितें डेव्हलपमेंट करता अशें तेणी कलंगूट डेव्हलपमेंट केलां. कलंगूटूच न्हू तो एनीवेर गोंयांत तो असो फुडें धांवता की डेव्हलपमेंट करपाक. इवन जेन्ना गार्बेज मिनिस्टर जालो आमी म्हणटा गार्बेज मिनिस्टर ताका सगळे जाण वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर ते कोणूच घेवंक शकनासलो आनी तेणी इतलें कार्य बरें केलां. इतलें कार्य संसाड्या ज्यो गोश्टी तेणी ज्यो जावना त्यो गोश्टी तेणी मार्गाक लायिल्ल्यो आसात. आनी तूं पिल्यान वचून पयशे जाल्यार खरेंच थंय एक गार्बेज प्लांट खंय दिसना तो डिफरंट कित्याक तेणी काळजासून काम केल्लें आसा. आनी असो काळजासून काम केल्लो मनीस हो सादारण सिंपल मनीस हो सामान्य मनीस आनी हो सामान्य मनीस आमचो एक मिनिस्टर जाला खरोच गोंयाक बरें काम करता. हांगा आमच्या आपलें दत्त मंदिर टू PMC बँक ही फुटपाथ येदी व्हडली वचपाची आसा. सुकूर चर्चे कडेन दोशी वाटेन थंयसर शेतां आसात व्यू बरो आसा म्हणल्यार ते रिटर्निंग वॉल ना ते रिटर्निंग वॉल प्लस वॉकिंग ट्रॅक जाता थंयसर. अशी तो कामां करपाक तेणी आमच्या सुकूर पंचायतीन इनिशिएटीव घेतले आनी खरेंच मायकल असो जो मनीस आसा ही डेव्हलपमेंट करपी मनीस. तेज्या घरा वयशीत जाल्यार तेज्या मोठेपण केन्नाच ना. सारको सिंपल सारको देग बसयता उलयता आनी जो उलयल्लें खरें करता. तो कोणाक खाली हातीन धाडिना घरा. तूं कसल्याच कामाक वच तेजे कडेन इवन लोक टोर्नामेंट आसूं किंवा आनी कसली बारीक बारीक सिंपल गोश्ट आसूं. एक म्हाजें एग्जांपल सांगता तुका. म्हाजो एक भावाचो चेडो कजन ब्रदर कॅन्सर जाल्लो आनी आमी पडटा पर्वरी कॉन्स्टिट्युशन तेजे कडेन हेल्पाक गेल्ले. तेणी खंयचो तूं कितें कांय दिसनाक नासतना तेणी काडले ते पयशे काडून दिले. आयज तो भुरगो ना आमचो. खूब हेल्प केल्लो तेणी आमकां केलो आनी आमी बॉम्बेक वचून ऑपरेशन बी सगळें केल्लें म्हटल्यार आयज ना म्हटल्यार असो मायकल तो चिंतिना पळयना कोण तो लागना. अशें मायकलाचें इतलें खरो हांव म्हणटा असलो मनीस आनी खरो म्हणटा तेजे आयज रेवल्युशन गोवन रेवल्युशन डे ह्या मनशा दिसा जल्माक लोक जातात पळय हे डिफरंट लोक आसतात. आनी हे डिफरंट लोक अशे हे गोंयचें बरें करपाक गेल्ले आसतात. ताका स्वताचें कांय ना म्हटल्यार दुसऱ्याक हेल्प करपाक असो आमचो जो मिनिस्टर जो आसा मायकल लोबो ना खरें कित्याक मायकल जो कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ती खरी म्हणटा ती ट्युरिजमाची कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक ती कोस्टल एरिया. कोस्टल एरियेन गार्बेज खूब तयार जाता आनी ही मायकला शिवाय आनी कोणाकूच खबर आसची ना की गार्बेज कशी आसता ती. आनी त्या खातीर तेणी तो घेतला आनी तो खरंच घेवन तो वयर रावंक ना. सो तेणी तें काम करता किंवा इवन तो आमकां तेणी फुडें काडल्यात की कशें काम करप तेज्या हेजेर आमी आख्खें सुकूर आमी साफ केल्लें आसा. इवन आमी तेजे ते वेस्टान ते तयार जाता जें म्हणटा तें फर्टिलायझर तयार जाता ते पासून आमी हाडटा आनी लोकांक यूज दिता आमी बरें जाता तें कित्याक खरेंच बरी गोश्ट केल्या हाणें ती. असले मायकला सारकेले अशे जर लोक आमच्या गोंयान मिनिस्टर जायत जाल्यार खरेंच आमचें गोंयचें बरें जातलें. हांव कार्तिक सासो कुंडेकर सुकूर पंचायतीचो एक्स पंच मेंबर आनी आतां ZP इलेक्शनाचो कॅन्डिडेट. हांव मायकल साहेबाक मनानसून काळजानसून सुकूर पंचायती तर्फे म्हाज्या फॅमिली तर्फे म्हाज्या गांवच्या वाड्यावेल्या लोकां तर्फे तांकां उर्वरीत परबी दिता वाडदिसाची आनी देवा कडेन मागता की तांकां लोकसेवा जनसेवा करपाक ताका बरें भरपूर आयुश्य दिवचें. जे लोक तेज्या दारार वयता ते केन्नाच खाली हात परते येयना. तशेंच तांकां देवान बरी बुद्ध दिवची बरें आरोग्य दिवचें सगळें सेवा करपाक आनी सगळ्यां कडेन मागता की ताका जी सेवा करपाक जी काम करपाक जे फुडें जे ह्या सरकारान येवपाक ताका सगळ्यांनी आशिर्वाद दिवचो. मायकल लोबो सराक हांवें म्हाज्या नजरेन हांव एक एग्जांपल दिवंक सोदता की आमी सुकूर म्हणजे पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी आनी ताका कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी लागता. आतां हांव ZP कॅन्डिडेट हांव तेंचो आसा तेंचे तर्फे आसा म्हणजे भारतीय जनता पक्षा तर्फे आहा सगळ्या कार्यकर्त्यां तर्फे. मिनिस्टर जो आहा जो बार्देसान एकूच मिनिस्टर मायकल लोबो सर आहा बार्देसान सरकारा तर्फे. आनी अशें आहा की आमी फाटल्या हांव हें नासलो ते 4-5 वर्सां जालीं आमची वेताळ महिला भजनी मंडळ जे आहा जे वर्सान वर्स कॉम्पिटिशन करता ते वर्सान वर्स कॉम्पिटिशन करपा खातीर आमी मायकल सराक इन्विटेशन दिवंक वयता. पूण आमी सराक इन्विटेशन दिवंक वयता फुडें आमी कांय दवरलें ना. इन्विटेशन घेता आनी आपल्या कडसून कितें जें कॉन्ट्रिब्युशन बारीकशें तें आपूण दिवंक सोदता. म्हणजे सांगूंक सोदता की जे आपल्याच कॉन्स्टिट्युन्सी बसी तो मिनिस्टर MLA होना तो सगळ्यांच्या नजरेन सगळ्यांक एकाच आपलेच लोक हे मानता
म्हणजे सर्वसामान्य सदीत म्हणटा तो की सर्वसामान्य मनशाक आपलो सदीत तेको आसतलो आनी सर्वसामान्याचें चित्ता तो सदीत सर्वसामान्य मनीस आसता आनी हांव म्हणूंक सोदता की मायकल लोबो सर हे सर्वसामान्य लोकां मदलो तो झेडपी जावन गेलो आनी आयज MLA जालो आनी आयज गोंयचो मिनिस्टर आहा गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंटाचो मिनिस्टर आहा. देवा कडेन मागता की तेजो परतून एकदां मागता की तेजो देवान ताका बरो आशिर्वाद दिवचो आनी बरी बुद्धी घालून सगळ्यांक जे लोकांक आतां सांबाळटा तेज्याहून चड सांबाळचें हें करून मागता. सुकूरचे डेप्युटी सरपंच आयज मायकल सराचो बर्थडे त्या निमतान हांव ताका मना काळजांच्यान हॅपी बर्थडे म्हणटा. तेजें काम म्हटल्यार खरेंच तर बरें आसा कित्याक डिवेलपमेंट बाबतींत तो आपले एरियेन कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब करताच आनी तशेंच सुकूर गांवांकूय तेणेन खुबसो आदार केला कारण कित्याक आमी जे पळय आमचे फार्मर आसा तांकां तेणें खुबसो हेल्प केला. फाटीं तेणेन बियाणें दिलें आमकां भाजयेचें तशेंच जे पळय वेस्ट मॅनेजमेंटाचें तेंचें तें सारें आसता मॅन्युअर तें दिल्लें आनी आतां हार्वेस्टिंगाच्या टायमार तेणेन आमकां फ्री हार्वेस्टींग मशीन दिलें. तशेंच परतें आतां हेका लागून बियाणें आसले जे रोवपाचे भाताचे ते बियाणें दिले. तशेंच फर्टिलायझर दिलां आमकां सारें आनी मशिनूय ट्रॅक्टरूय आपलो फ्री दिला आमचे एरियेन चलोवपाक. हांव शीतल आरोलकर एक्स सरपंच आनी सद्याची पंचायत मेंबर सुकूर. आज श्री मायकल लोबोचो वाडदिवस आसा ताका आमी वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता आनी गोंय राज्याचे ते एक RDA मिनिस्टर पोर्ट मिनिस्टर तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसा आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसल्या कारणान तांच्यांनी आमच्या सुकूर विलेजीक खुबशे हेल्प केलां. फाटल्या दिसांनी आमी तांच्याच मदतीन हांगा प्लास्टीक ड्रायव अरेंज केल्लो आनी तेन्ना तांच्यांनी आमकां एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर म्हणून तांच्यांनी आमकां खूब ह्या कामाक मदत केल्ली आसा. तेन्ना ताका हांव उदंड आयुश्य किर्ती आनी ताच्या कडल्यान अशीच लोकांची सेवा जावची म्हणून देवा कडेन मागता. ही जेन्ना ताका अशें वेगान फुडें सरपाची हें येता तेन्ना हो ताका लोकांचो एप्रोच पळय आसता. लोकांक ज्या तरेन तें मेळटा ज्या तरेन ते कामां लोकांच्या हातीन घेता किंवा डेवलपमेंट वर्क ते करता ताका लागून म्हाका दिसता ताका ही संदी ताका फुडें फुडें वचपाची अशी देवान दिल्लीच आसा. जे आमचे सुकूरचे डेवलपमेंट उरला फॉर एग्जाम्पल म्हज्या एरियेन तो ग्रावंड येता सुकूरचो तो एक ताणेन करचो आनी भरपूर अशीं बारीक बारीक कामां आसा जीं आमची पेंडींग कामां आसा ती तांच्या हातूंतल्यान जावची अशी आमी ताचे कडेन मागता. म्हजें नांव कीर्ती कार्तिक कुडणेकर. हांव आतां सुकूर पंचायतीची पंच मेंबर. आयज मायकल लोबोचो वाडदीस आसा आनी हांव तांकां मना काळजांतल्यान विश करूंक सोदता. हांव संदीप मांजरेकर पंच मेंबर सुकूर पंचायत. सो आयज मायकल लोबोच्या बर्थडेक लागून आमी सगळे पंचायत तर्फे आमचे स्टाफ पंचायत आनी सुकूर गांवाचे तर्फे मायकल सराक बर्थडेची उनुनीत उर्बी दिता. विश यू हॅपी बर्थडे. हांव राजेश मोरजकर सरपंच ऑफ विलेज पंचायत आरपोरा नागवा. हांव आमच्या मिनिस्टराक विश करूंक सोदतां. विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर. आनी देवा कडेन मागता ताका बरें आरोग्य आनी आयुश्य मेळचें. तुमकां खबर आहा फाटलीं 8 वर्सां हो आमचो मिनिस्टर आमदार आसा आतां मिनिस्टरूय जालो. ताणें जायतो डेवलपमेंट केला आमच्या विलेजीन. एवरी इयर शेतकारांकूय आमच्या शेतां लुवणी फिशरमॅनांकूय हेल्प केला. तशेंच जे कोण शिक्षणाक लागून फाटीं उरता तशें कितल्याच भुरग्यांक तो मंथली 1000 रुपीज दिता. कितलेशेच भुरगे आसा तशे ऑफिसान येता 1000 रुपीज घेवन वयता. तशेंच तेणें टॉयलेट्स आमच्या विलेजीन खूब जाण टॉयलेट नासले. तेणें म्हाका दिसता 150 वर तरी टॉयलेट बांदून दिल्या आनी बरे टॉयलेट बांदून दिल्या. तशेंच तेणें हांगासर भरपूर जायतो डेवलपमेंट केला. हांव ताका आनीक हॅपी बर्थडे सर म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. हांव श्रीकृष्ण नागवेकर वॉर्ड मेंबर आरपोरा नागवा विलेज पंचायत. हांव मायकलाक विश करता की तेजो बर्थडे मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. तुका खूब आरोग्य आनी आयुश्य लागूं आनी आमच्या पंचायतीची कामां
किंवा विलेजीची कामां करीत रावनी पयलीं सांगचें म्हणजे मायकल काम करपाक केन्नाच फाटीं सरना. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, सरपंचांनी सांगलां सगळीं कामां कशीं कितें केल्या ती. चड स्पेशली सांगूंक सोदता हांव की आतां ह्या दिसांनी मातसो कितें कितें बोवाळ जाल्लो आमच्या लॉकडावनान, तर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की मायकलान जो ग्रासरूट लेवलार रस्त्यारून पळय जी लॉकडावनान कामां केल्या ती सहसा खंयचोच म्हाज्या हिसपान MLA जावं मिनिस्टरान केली म्हाका तरी दिसना. कित्याक ताका हांव पळयतां डे वानाक साकून तो रस्त्यार आसा. इवन आमकांय घेवन की बाबा लोकांक लागून कितें तरी करुया, भाजी हाड म्हणून भाजी हाडपाची म्हण नाका किंवा आनी फीश म्हण नाका, तांतयां म्हण नाका, तेणें लोकांक कितें आनी कितें दिलां पळय ताजो हिशोब ना. तेन्ना हांव तुमकां खरेंच सांगूंक सोदतां की आमच्या विलेजी लोकांकूय सांगूंक सोदता की असलो MLA मेळप म्हणजे खरेंच भाग्य. तेन्ना हांव मायकलाक विश करता आनी ताका आयुश्य आनी आरोग्य लागून हीच इच्छा म्हणटा. एक गोष्ट तुम्ही सांगताना आता म्हटली की लॉकडावनाच्या वेळार ग्राउंड रुटार येवन काम करताले, लोकांनी पळयल्या आणि एक खास करून पुराय गोंयान एक पिक्चर क्रिएट जाला की ही इज जस्ट नॉट अ कलंगूट लिडर ऑर शिवोलीम लिडर, हे आमचे गोंयचो लिडर आणि ताका एक्सेप्ट केला. कारण तांच्या घरा कडेन जर पळयत दिवचल साकून किंवा मडगांव साकून केप्यां साकून सुद्दां लोक येतात. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें कितें पळयतात? पळय आतां सद्या सांगचें म्हणजे मायकल कशी कामां करता इवन सगळ्याकूच खबर आसा. सो आमी ताका खरें सांगचें म्हणजे CM म्हणून पळोवंक सोदता गोंयचो. पूण पळोवया आतां मिनिस्ट्री कितें कशें कितें तें आमी सांगूंक शकना. म्हणल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां तो CM जाल्लो जाय, आमी आनीक तेज्या वयर कांयच उलोवंक शकना. म्हजें नांव रोशन वासुदेव रेडकर. हांव एक्स मेंबर आरपोरा पंचायतीचो. हांव सांगूंक सोदतां आमच्या आयज मायकलाचो बड्डे आसा. सो हांव ताका उलोवनीत परबी दिता, देवा कडेन मागता ताका एक बरें आयुश्य मेळोनी. आनी मायकल असो एक मनीस आसा जो डेवलपमेंटान खंयच्याच कामान फाटीं सरना. ज्या भाशेन तो डेवलपमेंट करता ताका तुवें एक डेवलपमेंटल किंग म्हणूं येता. आनी सांगचें म्हटल्यार एक्चुली ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनान पळयलो जाल्यार तो ट्युरिजमाक इच एंड एवरी पॉयंटान ताका खबर आहा की बाबा ट्युरिजमाक कितें कितें लागता पळय तें. आनी सांगचें म्हटल्यार ट्युरिजमाचे ते तितून टॉयलेट येयले, तितून गार्बेज येयली. गार्बेजीचें सांगचें म्हटल्यार गार्बेजीच्या इश्यूवाक लागून तो आपल्याच सरकारान तो आपल्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां झगडटा ते गार्बेज क्लीन जावंक जाय म्हणून. तें कितें तेंचें पर्सनल अशें न्हू, पूण तो क्लीन दिसपाक जाय म्हणून. त्या एंगलानसून तो पळयना की बाबा तो आपलो रुलींग MLA वो मिनिस्टर वो ऑपोजिशन त्या बाबतीन तो खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करिना. तेजे बद्दल ताका हांव वालोर दिता.